वचनो सांजूदाचे पुणशेत पक्षिगरे तर्फेन म्हजे प्रणाम। ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पुणशेताक एक विशेष म्हयनो जावन आसा। ह्या म्हयन्यांत आमी वार्षिक परब ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर संभ्रमता। हाका तयारी जावन विविध कार्यक्रमां आत्मीक कार्यक्रमां विशेष जावन हांगासर मांडावळ केल्या। ऑक्टोबराच्या 9 तारखेर आनी 10 तारखेर 2 दिसांचे रेतेर दनपारां 3 तावन सांजेर 8 वरां पर्यंत मनदी बाब रोमन पिंटो सोलोन व्हरतलो। 11 तारखे सांजे 6 तावन 12 तारखे सकाळीं 6 वरां पर्यंत जागरणाची रात नायट विजील हांगासर आमी सोलोन व्हरतल्या। 5 याजक हांगासर येवन आमकां आत्मीक तरान कुमो करतले। ऑक्टोबराच्या 19 तारखे तावन फेस्ताक तयारी जावन 9 दिसांचे नोवेनाची सुरवात आमी करता। 10 वरां त्या दिसा बावटो उबारू, 10:30 वरार मीस, नोवेन, आराधन, भक्तिकांक 12:30 वरां जेवण। हरी एका दिसा नोवेनाच्या भक्तिकांक दनपारां 12:30 वरां जेवणाची मांडावळ केल्या। ऑक्टोबराच्या 26 तारखेर कोंपरी सायता सांजे 4:30 वरार ओजाचो पुरशो, 5 वरार मिसाचें बलिदान, ताजे उपरांत आराधन, नोवेन आनी ताजे उपरांत एवकरिस्तीक पुरशो आनी जमलेल्या सुमेस्तांक जेवणाची मांडावळ केल्या। 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम, त्या दिसा सांजे 6 वरार मिसाचें बलिदान, ताजे उपरांत नोवेन, सक्रामेंताचें आराधन, मागीर चेरेलाचो पुरशांव हांगासर आसतलो आनी त्या दिसा सकट भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा। 28 तारखेर 28 तारखेर पेस्ताचो संभ्रम, 8 वरार सादें मीस, 10 वरार पेस्ताचें संभ्रमीक मीस आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मनादीक दोतोर लुईस पाऊल सोजो हे बलिदान हांगासर भेटयतले। 9:30 वरार गवळी बापांक हांगासर आमी स्वागत करतले। 9:45 वरार मानाच्यो वाती वांटतले। 10 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदानाच्या नंतर जमलेल्या समेस्त भक्तिकांक हो जुबलेवाचे वरास आनी तशेंच मंगळार असो नोवेनाचो दीस जाल्ल्यान ह्या वर्सा हांगासरच फेस्ताचें जेवण सकट लोकांक आसा करूंक आमी येवजण गेला। ऑक्टोबराच्या 29 तारखेर सांजे 6 वरार इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आमचो देवदास कापिकाड ताच्या मुखेलपणा खाल एन्नाने खाते म्हणलो तुळू नाटकां आमी हांगासर खेळोवन दाखयतल्या। आनी अशें ह्या म्हयन्यान जायतीं कार्यक्रमां हांगासर चलतलीं आनी ह्या सर्व कार्यक्रमाक तुमकां सर भक्तिकांक हांव मोगाचो येवकार मागता। सांजूद देव प्रत्येक जावन असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य करचो म्हूण सांत जावन नांव हाडलां आनी त्या देखून विविध गांवांतावन विविध जाग्यांतावन लोक हांगासर येता, ताची मजत सोदतात आनी जायतें बरेंपण जोन हांगातावन फाटीं येतात आनी त्या देखून ही एक विशेष आनी विशिश्ट पुण्य जावन आसा। आनी ह्या पेस्ता संदर्भी हांगासर चलच्या सर्व ह्या भक्तीपणाक मोगाचो येवकार मागता आसतना आत्मीक बरेंपण हांगासर जोडूंक आनी त्या मारिपा तुमच्या जिवितांत अजापां अद्भुतां भोगच्या खातीर तुमकां हांव आपोवणें दिता। तुमची तेसावां आसा जाल्यार हांगासर सकयल काणसेल्ल्या नंबराक आमकां धान्न तुमी दिवयेत। तशेंच ह्या संभ्रमाक जायतो खर्च आसा। बऱ्या मनाच्या मनशा मारिपात हें साध्य जाता। त्या देखून तुमकां फुलवा फुलाची पाकळेन कितेंय कुमो करूंक खुशी आसा जाल्यार हांगासर काणसेल्ल्या त्या एकावंट नंबराक धान्न तुमी सहकार दिजय म्हूण तुमचे लागीं उपकार मागता। तुमच्या बऱ्या मनाच्या सेवेद्वारे वा दानाद्वारे हें फेस्त अदीक संभ्रमान आमकां संभ्रमूंक साध्य जातलें। त्या देखून बरें म्हूण दाखया। सांजूद देव तुमचे खातीर विशेश तरान विनंती करतलो आनी जायतीं आशिर्वादां बरेंपण तुमकां जोन दितलो म्हणल्यार कांयच दुबाव ना। परत तुमकां सुमेस्तांक हांव बरें मागता आनी ह्या सर्व संभ्रमाक स्वागत म्हणटा आनी त्या मारिपात सांजूद देवाची दराळ आशिर्वादां तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत सदांच वाळून दी आनी सांजूद देव सदांच तुमचे खातीर विनंती करून दी म्हणून आशेवन परत तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणून म्हजी 2 उतरां आखेर करता। देव बरें करूं।